नाव सांग नाव सांग तुझें आनी कितें आयलें नाव सांग हांव राजन नायक. आयज आमी डेप्युटी कलेक्टरान आमकां केस आशिल्ली. खंयची? जी आमी आमकां डिटेन केल्ले हांगासर कुळ्या व्हरोन जेन्ना आमी एका जेन्ना बॉमान झाडां मेजपाक गेल्ले त्या कारणान विचारपाक गेल्ले आमी ते खातीर आमकां सगळ्यांक डिटेन केल्ले. 3 बसी व्हरोन तेंच्यांनी गुळ्या पुलीस स्टेशनार दवरलेली आमकां आनी 22 जाणांक आयज तेंच्यांनी 22 जाणांच्या नांवार केसी केल्या न्हू. केसी आयज आमकां डेप्युटी कलेक्टरान यो सांगली. सो आमी आयज गेल्ले पूण आयज वचोन थंय रावले जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान नोटीस मारली आमच्या फाटल्यान की केस आमची आयज आशिल्ली पळय धांक सुमार ती सोमरा दीस म्हणजे 5 तारखेक केली. आयज 2 तारीख आनी 5 तारखेक केली. सो हितून आमकां कळोन चुकता की हे गोवोरमेंटूय आमकां कशें आयज पळय हे 22 जाणां आहा ते आमचे पयलींच आमी हे केल्ले आहा की 22 जाणां आहा पळय न्हू ते डेली वेजीसाचेर नाजाल्यार एका कंपनीन कामाक वचपी लोक ते आयज लीव घालून स्पेशल हांगासर हे आसा केस आसा म्हणून केसी केली जाल्यार हेंच्यांनी आयज रोडांत आमकां सोमराची डेट दिल्या. सो हेंचे वयल्यान कळोन येता की गोवोरमेंटूय आमकां हेरेस करपाक सोदता म्हणजे हे हेरेसमेंट खंय नाल्यार खंयच्या हितूंतल्यान तांकां करपाकूच जाय. म्हणजे सामान्य लोकांक आवाज काडपाक ते आवाज बंद करूंक सोदता. सामान्य लोकांनी खंयच रस्त्यार येवन तांकां विचारचें न्हू म्हणजे तेंच्या ऑफिसांनी वचून विचारचें न्हू. सो तेंच्यांनी आमचेर ह्यो केसी घातल्या आनी केसीन बरयलां कितें तुमी 10,000 बॉन्ड दवरा आनी 6 म्हयन्या खातीर तुमचें तोंड बंद करा. म्हणल्यार आयज जेन्ना आमी कॉन्स्टिट्युशनान रायट्स मागता कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आहा आमकां उलोवपाक जी आमचें कितें आमचें हें आसा जाल्यार तेजेर उलोवपाक आमकां रायट आहा तो रायट काडूंक सोदता हो BJP गोवोरमेंटाचें सारकें कळोन चुकता आमकां की हे रायट्स आहा पळय न्हू तो इंडिविज्युअलाचो रायट आहा तो ते काडून उडोवंक सोदता. सविस्तर सांग सविस्तर सांग हां मातशें पयलीं कितें जाल्लें तें केन्ना हें केल्लें या तुजें आज कितें आयलें कितें आयलें डिसेंबराच्या 20 तारखेक जेन्ना जे PWDचे ऑफिसर पुलीस फोर्स मॅजिस्ट्रेट हांकां घेवन जेन्ना बॉमान भितर सरले तेन्ना साहजीक जी स्वताची जमीन आसता ती स्वताची जमीन जेन्ना गव्हर्मेंट घेवंक पळयता तेन्ना वास्तवीक ताका पर्पज आसता ताका कित्याक घेवपाक जाय ती जमीन. जी जमीन आमची स्वताची जमीन आहा जी एक्विजिशन तेजें जावंकूच ना अजून जो पर्यंत नोटीस येयना. आतां ते म्हणटा कितें ऑलरेडी आमी एक्वायर केल्ली आसा. एक्वायर केन्ना जाता जेन्ना हियरींग जालें आनी जेन्ना नोटीस येता बाबा ऑलरेडी ती जमीन तुमची आमी घेतलेली आहा तेन्ना तुमचें जें कॉम्पेन्सेशन आहा तें येवन व्हरा म्हणून ती नोटीस लिगल येवंक जाय आसता. जेन्ना आमची जमीन गव्हर्मेंट काडटा तेन्ना ती कसल्या पर्पजाक घेता बाबा तेजो यूज कित्याक जातलो हें आमकां कळपाक जाय न्हू. जेन्ना ते भितर सरले डिमार्केशन करपाक तेन्ना साहजीक गांवचे लोक जे आसा ती आमची जमीन देवस्थानाची जमीन बसून तुमी एक्विजिशनाक घातलेली आसा ती विचारपाचो रायट हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमकां दिल्लो आसा. ते विचारपा खातीर जेन्ना आमी तांकां गेले बाबा तुमी जे डिमार्केशन आमच्या हितून प्रायवेट प्रॉपर्टीन करता तेंच्या प्रॉपर्टीन न्हू प्रॉपर्टी तेंची केन्ना जाता जेन्ना आमकां नोटिसो येता आनी सगळो प्रोसेस काबार जाता. आनी जेन्ना तुमी जे पर्पजाक घेतल्या पळय ती जमीन तो पर्पज आमी मागलो फक्त जर तर NHI तो रोड बांदता जाल्यार हांगच्यान NHI कडल्यान तो अलायनमेंट येवंक जाय. आयज तुमी पत्रकार भावा कडेन हांव एक मागता कित्याक तुमी पळयलां आसतली जे प्रवक्ता आनी कोण जे पळय डिबेटीक बसता तांकां सविस्तर म्हायती आसपाक जाय आसता. तेन्ना आतां तुमी पळयलां 1.5 वर्साक तुमी प्रेस घेता तुमी सगळें पळयता पूण आमच्या गांवच्या वतीन आमच्या लोकां वतीन एक तुमचे कडेन हात जोडून प्रतिज्ञा आसा तुमी गोवोरमेंटाक आमकां जशे प्रश्न करता तशेंच हे PWDक आनी गोवोरमेंटाक एक प्रश्न करपाची गरज आसा ती म्हणजे बाबा रे ते मागता ते फक्त एक अलायनमेंट मागता. ते कितें मागता तुमी हो अलायनमेंट हांगा घातलेलो आसा. आमकां डावट आसा आमचो घात राजकारणा खातीर जाल्लो आसा. कित्याक आयज कळोन चुकलें आमकां जितले फुडें पावता तितले BJPचे जी वयल्यानच्यान सकयली फळी आसा तांकां थंय बायपास जाल्लो जाय. आनी हो मनीस कोण जो गांव काबार करूंक सोदता म्हणजे हो राजकारणा खातीर हो गांव काबार करूंक सोदता. तेन्ना आमकां सविस्तर म्हायती अशी जाय जेन्ना NHI रोड बांदता तेन्ना सविस्तर आतां कायदोच लागता जाल्यार हो गोवोरमेंट फुडें ह्या गोंयांत कितें करतले हेजे लक्षणां आयजूच दिसोंक लागलेलीं आसा. आमचे तुमचे कडेन एकूच मागणी आसा आमकां गॅझेटेड कित्याक ते आयज 7-8 तरी प्लॅन दाखयले. तो गिरीराज सांगता काब्रालान एक प्लॅन दाखयला तो PWD एक प्लॅन दाखयता आमकां डेमॉन्स्ट्रेशनाक एक 15चो प्लॅन दाखयता.
खरें खंयचें धरपाचें हे आज ह्युमन आज रायट कितें- आज कितें आयलें तुमी हांगा जो ह्युमन रायट्स आसा पळय विचारपाचो तो विचारपाक थंय गेले आमी जेन्ना ते आमच्या गांवांत इलिगली घुसता गव्हर्मेंट आमची लिगल आसा म्हणटा आमी जेन्ना इलिगल घुसता आमकां ह्युमन रायट्स आसा आमकां ते विचारपाक कायदेशीर आमी कितें दंगा करूंक ना जावं आमी रस्तो हाडूंक ना जावं तेंचे कडेन हातगाई करूंक ना हें सगळ्यांनी पळयल्लें आसा ते एका आमचो जेन्ना आमी हक्क मागता तेन्ना जर 107 लोकांचेर लागता लोकांनी गोंयच्या विचार करपाचो आसा हो सरकार फुडें आमचें कितेंय बसून करतलो आज कितें जालें तुमकां केसी कितें जालें आयचे आतां राजन बाबान सांगलेलेच आसा हो आतां कोण चुकलेलो आहा खंय तरी हो आमदार एक आसा पळय तो आमकां हॅरेस करपाची तयारीन आसा सामको आनी त्याच खातीर हो प्लांट केल्लो आसा तेन्ना आयज सगळे 22 जाण हे आतां व्हरता आसतना तुमी पयले आख्खो गांव गेल्लो थंय डिटेन जाल्लो सगळ्या गोंयकारांनी पळयला आनी तितूंतले मेजून काडून जर हे 22 जाणांक हे 107 लायता हांवें सांगपाची गरज ना आयज आख्खो गोंयचो लोक पळयता आनी गोंयचो लोक त्या दिसा सरपंचाक डिटेन केल्लो न्ही सरपंचाक केलो पंचाक केल्लो तांकां तुम्ही तांची पळयला नांवां ते समोर आहा तुमच्या तुम्ही बायट घेतल्या तांची हे नांवां हांवें सांगपाची गरज ना आयज खंय तरी हो डिक्टरशीप करूंक सोदता गव्हर्मेंट ही सामकें स्पश्ट कळयलें आसा आनी जर तर आमकां अशें गव्हर्मेंट चित्ता आमकां त्रास करतले आनी आमकां खंय तरी फाटीं काडटले हें तेणी विसरपाचें भोंकार जे चल्ल्या ते भायर एक कितें तरी करतले जियो या मरो हें 100% जातलें करू मारू यस अरे आमचे आता सायन घेऊन काय